जाणो कितल्योच मिलाग्री जातल्यो आनी वजनादीक वस्तू घडटल्यो आदल्या इगोर्जेन इतिहास 424 म्हणटा तो एका मोनाचे आनी एकाच ताल्याचे आसले आनी तांकां एकूच कारण आसलें आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता ते अकस्मात जावंक ना कित्याक ते सगळे मोगाल गोड आवडीचे बरे मनीस आसले. तो एक जोमो हे जोम्या वोन वेगळे नासले. ते एकामेका थंय भासाभास करीत शीस एकामेका थंय भासाभास करीत. पेद्रून कित्याक म्हटलेशें दिका दिसता दुनिया कितले पावटी हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय परत हें करीत तर कितले पावटी तो कोणा बदल खबर करी जो ताका राग हाडटलो आनी तो कोण 12 शिसां मदलो एक. ताचे मोदे वडपणाचे मोद्दे आसले. कोण सगल्याकीन व्हड हांव तो ना हांव तो म्हाका खात्री आसा जेसू म्हणून पूण त्या 12 आडकावंक ताणें रातभर मागणें केलें. ते अकस्मात जावंक ना आनी आमी आसा ते स्थितीन तेवूय आसले तांकां शिकोवन मेलो आनी ताणें थारावो घेवंक जाय आसलो. एक स्वता थारावो घेवंक तुज्या जिविताक. रोमकारांक 14 म्हणटा दर एक मनीस देवा मुखार उबो रावतलो आनी आपल्या जिविताची जोडटी दितलो. हांव देवाक जोडटी दिवची ना, हांव म्हज्या भुरग्यांक जोडटी दिवची ना, म्हज्या कामदारांक म्हज्या शेजारांक त्यो म्हाका विचारचो ना कित्याक देवान हें वो तें करूंक ना वो कित्याक म्हज्या शेजारान हें वो तें करूंक ना पूण तो म्हजे लागीं म्हजीच खबर विचारतलो. आनी म्हणटोच तुका खरेंच ही सोजमणी येतोच तुका आदार मेवता हें विसरोंक वय तें सारकें न्हय न्हय. जर हांव कितें सारकें तें करूंक सोदता जाल्यार तुवें सारकें तें करूंक जाय. जरी त्या दुसऱ्या मनशान सारकें न्हय तें केल्यार पासून आमी सारकें तेंच करूंक जाय कित्याक हांवें देवाक कोंट करूंक जाय. मागीर इतिहास 13:21 एक महान ग्रंथ तो म्हणटा देव पळयता कोण आपलो कार्यक्रम पूर्णतायेन मुखार वतलो. दाविदाची खबर करतना थंय म्हटलां कसो तो एक मनीस आसा तो देवाच्या खूद काळजाचो जरी ताणें कांय वायट वस्तू केल्ल्यो. दाविदाचे कालीज देवा थंय मोवाल आसले आनी तो चड दुखेस्त जालो. एक पावट ताका थावें जातोच आपणें कितें केलें तें बादशिबा पातल्यान लालसा करून आनी तिचे वांगडा पाप आदारून आनी इतलो मुखार वचोन तिच्या घरकाराक जिवेसी मारून तो एक निर्भागी मनीस जालो. तो त्या विशीं एक वरस पासून लिपोवन रावलो पूण एक पावट प्रवादी नातानान ताका फुडो करतच ताणें देखलें दोलदीर आपल्या पातकाचे ताका देवा सोवे ते कालीज आसलें जे आजुनूय मोवाल आसलें आनी देवाच्यान आजून ताच्या सांगाता काम करूं येतालो. आनी हांव जाणा तुका देवाचो मोग आसा हांव तूच बीत करिना. तूं जाणय सगल्यांक बोब मारूंक आनी म्हणून कोणूच कोणाच वांगडा सारको वागोना सगल्याचे कालीज निबोर. हांव जाणा देवाचो मोग कोत्ताय म्हूण तूं आनी टॅलिव्हिजन पळयतात ती देवाचो मोग कोत्ता. म्हणजे घडयेक तूं सकाळीं फुडें आसा तो शो पळयचो ना तूं देवाचो मोग करिनाय तर. तुमच्या कांय जाणांची जेम दोल्यांतली आजून वचोंक ना आनी हांव तुमकां सांगता तुवें हें करूंक जाय तुवें तें करूंक जाय आनी हें करूंक जाय आनी तें करूंक जाय आनी एकूच कारण तूं तें कोत्ताय तूं देवाचो मोग कोत्ताय म्हूण आनी तुका वाडोवंक जाय. पूण म्हज्यान तुका कितें सांगूं येता सुद्रायता ती शिकोवन आयकल्यार केन्ना इतलें कठीण जाता. थंय बसून आमेन म्हटलेल्या परस हांव सगळें म्हणटा ताका घरा वचोन तें तूं करूंक गेल्यार कडी तुमी म्हणटात जाय दुनिया कितले पावटी तूं म्हाका खालतें जावन घरान शांती दवर म्हणटाय आनी शांती दवर म्हणटाय आनी कोणाची पाली हांगा आतां देवस्पणी जावंक. हांव जाणो तुका कितें भोगता तें. म्हाका हांगा बसोन तुजे खातीर दूख दाखोवं दी. हांव सोजमोता आनी जाणो तुका कितें भोगता तें आनी म्हजी अपेक्षा तूं तें देवस्पणी मनीस जावंक नाका आसलें पूण तें करूंक जाय. आनी तुजे लागीं आसात त्यो जॉयस मायर CDs आनी DVDs टी-शर्टां आसात सेमिनाराक गेल्यात टेपी हाडल्यात पुस्तक हाडल्यात. ओ तुमी म्हाका सांगा जॉयस सगळे बूक आसात. तो सगळें तुका पळयता तो देखूनच म्हाका दिसता म्हज्यान तुका विचारूं येता आनीक मातशें तुजे हात लांब करूंक आनी फकत मुखार सगळ्यांक आनी स्वताक चुचुराचें सोद आनी फकत कर जें देव तुका कर म्हूण सांगता. खालती जाय देवाच्या महान हाता खाला. देवाक जाय कोणे पूण आपलो प्रोग्राम पूर्णतायेन करूंक पूर्णतायेन आनी एक भाग देवाचो तो प्रोग्राम पूर्णतायेन करूंक
तुवें जाणो जावंक जाय कसो भोगसूंक आनी वेगी भोगसूंक जाता तितले पावटी आनी पूर्णतायेन. आतां जेन्ना देव तुका सांगता लोकांक बोगोस म्हूण तें खरीपुणी ताचे खातीर न्हय. तर आमी चिंतपाचें सोडूंक दिवंक जाय की आमी कोणाक पूण एक व्हड उपकार करतात म्हूण. आमी आमकांच मेकळी कोत्तात. आमी आमकांच मेकळी कोत्तात जेन्ना आमी म्हणटा आमी कोटसान जिवची ना आनी रागान आनी नाकारनेन आनी अपमानान म्हजे भितर दुबाव आनी वजन घालची ना आनी म्हज्या मागणाचें जिवीत विबाडची ना. हांव देवाचो आशिर्वाद चुकोवची ना. हांव देवाचें मागप चुकोवची ना. फकत तुवें कितें केलां ताचेर रागार दवरूंक जें म्हज्यान ताब्यांत करी नेजो आनी खात्री पासून दिवंक जायना तें परत करचो नाय म्हूण. हांव आनीक एक दीस उदास आसची ना आनी कोण जाणे म्हाका दुखयला तें मोसा मारता आनी उचांबोल जाल्या तें ताका पडलें ना. चलात आतां आमी आमकांच उपकार करूंक शिकोवंक जाय. सगलें जें देव आमकां कर म्हणटा, सगलें जें देव आमकां कर म्हणटा तें आमच्याच बऱ्याक. जेन्ना तो म्हणटा म्हजेर विस्वास दवर हें आमच्या बऱ्याक. जेन्ना तो म्हणटा लोकांक बोगोस तें आमच्या बऱ्याक. तो म्हणटा म्हजी आज्ञा मान तें आमच्या बऱ्याक. जेजू आयलो आमकां एक महान बरें जिवीत दिवंक आपल्या रोगतान फारीक करूंक. सोत शांती आनी आनंद सुटका अपेक्षा कितल्यो बऱ्यो वस्तू पूण त्यो आमकां मेवना आमच्या जिवितान ताची आज्ञा पालिना तर. नेनानाक आनीक एक कुरपेचें माप आसा. पावलून म्हटलें म्हाका कुरपा मेवली कित्याक हांव फुटोयतलोलो हांव नकलो आसलो कितें करी तें. पूण आनीक कितले पावटी आमी आयकोंक जाय आनीक एक निरोप बोगसोन्याचेर. आमी तें करूंक चिंतच्या आदीं आमी जायतींच आज्ञा पाळपाचे रिस्के वयर शिकल्यात. ओ तें आसा न्हू. वय आमेन देवाक आर्गां. ते सगळे ग्रांथाचे रिस्को मारल्या तांगा मातसो पळय. बायबल एक पिंतारपाचो पुस्तक दिसता म्हजे कुशीक आसल्या मनशार पयल्यार बरो कितली देवस्पणी ती. ओ वय आमकां आमचे बायबलीन पिंतारूंक आवडटा ताची कांयच सोजमोनी ना. म्हजी सगळीच भरल्या रंगान आनी रिस्कांनी भरल्या आनी जिन्सा तरेच्यो निशाण्यो तूं जाणय नोकेत्रांनी तसल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू. देव खोशी जाता जरी हांव तें करीत तर. जेन्ना सगळें करून सगळ्या उपरांत रातच्या 12 वरार कोण ना फकत हांव न्ही म्हजो देव आनी निमानी वस म्हाका करूशी दिसता कोणाक पूण भोगसूंक. वो महाच खालतें कोणूय स्वता खालतो करता. पूण आमी तें कोत्तात कित्याक आमकां देवाचो मोग आसा. कोडीक आमी बंद करूंक जाय देवाक सांगू आमी ताचो कितलो मोग कोत्ता तो. सो आमी ताची आज्ञा पालिना तर. कारण जेसून म्हटला जर तूं म्हजो मोग कोत्ताय तूं म्हजी आज्ञा पालतलोय. आतां आयक ताणें म्हणोंक ना म्हजी आज्ञा पालची हांव तुजो मोग कोत्तलो. तो आमचो बिनशर्त मोग कोत्ता. आमी कितेंय बरें करच्या आदीं तो आमचो मोग करता. आमच्यान देवाचो मोग आज्ञा पालून विकतो घेवन वचो. पूण आमी तांच्या महामोगाक प्रतिपाल दिवंक जाय. व्हरतो मोग देवाचो. आयज रात्री हांवें तें गायन घालें हांवें पळयलें तुमी कसो प्रतिपाद दिलो तो. ओ कसो तो तुजो मोग कोत्ता. तो आमचो मोग कोत्ता. ओ कसो तो आमचो मोग कोत्ता. आमकां सगल्यांक तें गायन आवडटा. पूण तें एक गायन बरो कुंपास आनी बरें संगीत आसून आनी कितें जावंक जाय. तें जावंक जाय वय ओ कसो तो तुजो आनी म्हजो मोग कोत्ता. तर म्हज्यान देवा वांगडा कित्याक काम करिनेजो जावंक सगल्याकीन बरो नमुनो सो म्हज्यान जावं येता. इगोर्जेंत संवसारांत म्हज्या सुरवेसेंत कामाक वेताना फकत व्हडली कानांतली घायली न्हय. तूं जेवणाच्या वेळार हे निराशी लोकां सांगाता बसून जेवताय आनी गजाली करताय कितली कांटाळाचें तें. तूं मोगाल. हे अशें मायो कोत्तात.
आमी आमच्या भुरग्यांक वयर काडूंक तोच वीत कोत्ता आमेन. 1 कोरिंथियन्स 3:3. हांव जाणटी देखून तुमची कांय जाणांची माय जावंक शकता. आतां पावलूत कोरिंथकारांच्या इगोर्जेक बरयतालो. तूं जाणय तो जो मजो ओत्मीक देण्यांनी चलतालो. तूं जाणय कोरिंथकारांक जे जावन आसले जुंय तूं पळयताय कोरिंथकारांक 12, 13, 14 ओत्मीक देणांनी पारकोनी, अजापां, पेकावप, वेगळ्या भासांनी उलोवप, वेगळ्या भासांची सजमनी दिवप, हे सगळे जानवायचे उतरां, हे सगळे बरे चमत्कारी बॉल आनी देणे क्रिस्ताचे कुडी उडेशी ते पासून आमकां भावती करूंक शकना. पयलो तो सुरू करता वर्स 1 आनी म्हणटा, म्हज्यान तुमचे लागीं ओत्मीकताय आसलेल्या मनशा परी उलोवंक जायना, म्हाका तुमचे कडेन भुरग्यां लागीं उलोवल्या परी उलोवंक जाय. कडेक पावलू तांकां हांव तुमकां आयज राती दिता कसली शिकोवन दिवंक जायना, कारण ती तें सजमोंक पावची नासली. हांव सदांच लोकांक सांगता, बरी आवय म्हूण हांव जाल्यार तुमकां कशी सजमोनी तुमकां ती मानो वो मानोना. तूं तर तें घेनाय, हांव वेतेली पूण परत येतेली. आमेन. आयरान पर्यंत शिकोवणी थोडी घोटसाणूय आसतली, पूण चडशी कडक आनी जिरवणेक सोपी आमी वाडोवंक गरज. आमकां आमचे व्हायटमीन मेळोवंक जाय. आमेन. जेन्ना तूं तुमच्या भुरग्यांक दाखो खावयता ते आवडटा मम. आतां आमकां न्हू मोनाचो नातू आसा आनी तो मागीर तांतून तूं एक कुलेर बोर भाजी घालता. तुमकां कितल्या मायंगाचो उगडास आसा सगल्याक पाटल्यान धांवोंक, आनी तूं एक बरी आवय म्हूण कितें कोत्ता, बरो ती भाजी घेताय आनी ती परत ताच्या तोंडान लोटता. आनी तूं परवा करिना 10 पावटी पासून लागल्या 2 पावटी थोडी पूण तांच्या तोंडान भितर वेता. आनी अशें तूं कितें कोत्ताय न्हय तुका तांकां कितें आवडना तें बरोवंक जाय म्हूण, पूण तुका जाय ती भोवल्याकेन बरी आसली, तुका जाय ती वाडोवंक. आनी पावलून म्हणे म्हज्यान म्हाका जाय ते भाशेन उलोवंक जायना, म्हज्यान तुमकां उतराचें मास दिवंक जायना, म्हाका तुमकां दिवचें पडलें दूद च्यो दुदाच्यो बाटल्यो, तुमच्यो आंगोट्यो बदलूंक. वर्स 3 तो म्हणटा, कित्याक तुमी अजून मनशा सोयंबाच्या वोंडोवनाये परमोने जियेता, तुमचे मोदे नाटकाय आनी जोगडी वाचतात म्हणटोच दुसऱ्या भाशांतर म्हणटा जोगडी तुमच्या जिविताची चाल मनशा सोयंबाच्या वोंडोवनायेची जाली आनी तुमी फकत मासा रोगतांची मनशां जाल्यांत. तुमी फकत मासा रोगताची मनशां जाल्यांत. वो असो लोक पुनर्जीवन जाल्लो, तांकां देवाचो सोयम भितरल्यान आसलो. देवा सोवे तांची सोयरीगत बरी आसली. ती पवित्र आत्म्यान भरल्यान तांणी देवाची शक्ती पळयली आनी तरी पूण कुडीक लागोन, उमाल्याक लागोन, वायटा चिंतनाक लागोन, कित्याक म्हणोंक फावो नासली ती उतरां म्हणटली म्हूण ती सगळो वेल तांचे मोडे जोगडी आनी किजिलां घुस्पोलेली. खरेपणी जोर तूं घालची 1 कोरिंथकारांक 3:1 बारीकसायेन तपासल्यार हांव कितें दाखयतां. भावा भयणीनो, आत्मो मेल्ल्या त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें हांव तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जायना, कित्याक क्रिस्ता सवें तुमी अजून सोपुर्ली बालकां आनी पळय बारीकसायेन ताची सोजमोनी आजून उलोवंक जायना. दुबाव ना, तांकां सगल्यांक ताले आनी भासो आसल्यो आनी उलोवंक जातालें, पूण तो म्हणूंक सोरी तुमी जायतींच कांयच्या काय उलयतात. आनी उपरांत तो मुखार वचोन म्हणटा, तुमचो मदलो एक म्हणटा हांव पावलूचो, एकलो म्हणटा हांव आपोलाचो. क्रिस्त सगलें. तूं गोरवी जायनाका कित्याक तूं पावल सांगता भोंवताय म्हूण. गोरवी जायनाका. तूं जाणाय हांव ह्या इगोर्जेन वेता, हांव त्या इगोर्जेन, हांव ह्या धर्माचो, त्या धर्माचो, आनी हांव आनी तरी आमी उगडास दवरूंक जाय की ताचे विने आमी कांयच न्हय, बिलकुलूच कांय न्हय देवा विने. आनी एक मनीस दुसऱ्या परस बरो न्हय, कित्याक तो अमक्याच इगोर्जेन वेता वो ती वयर माचयेर आसात आनी कोण केन्नाच माचयेर पावचो ना. आनी पावल म्हणलें तुवें सगळे पाटी सोडूंक एकामेकाक मान लेखूंक सुरू करूंक जाय आनी जोगडी बंद करूंक जाय. गजाली बंद करात, टिक्का मारप, फॉर्मोन मारप. जेसून एक सोबीत मागणें केलें जोआंव 17 आनी एक वस्त जी ताणें मागणें केल्या वर्स 20-21 जेसून मागलें आमी एक जावच्याक.
आमी एक जावच्याक जसो तो आनी ताचो बाप एक आसात. आतां मानून घेता हांव आनी हेच म्हाका दिसा सोगत म्हणटलें. आमी चडशे प्रस्न हांव चिंता म्हूण लोकांचे प्रश्न. केन्नाय आमकां एक प्रश्न आसल्यार तातूंत लोक आसता. हे मानून घेतात. आतां तुझा न्हय आमी एकामेकाक कितें करचें तें नकलोत पूण आमच्यान जेरूल एकामेका विने जियोन येजो. आनी एक वस्त जातून आमकां जायतेच प्रश्न आसा ताचें कारण आमचें मोदें अंतर आसा. आनी देवान हें जाणा जावंक केलें. ताणें तें जाणो जावन केलें. आनी एक दादलो आपल्या बायलेक आनी आवयक सोदतलो आनी आपले बायलेक विंगयतलो आनी ती दोगां एक कूट जातीनी. आमी जातेलीं हें उतर सारकें आयकोंक ना. जातेलीं हातूनच प्रश्न आसा. तूं कोणा लागीं काजार जाशी जो तुजो विरोध आसत, तुजे पोरी चिंती ना, तुका आवडना तें तुका आवडटा, तुका दुडू मोडूंक जाय ताका सुगूर करूंक जाय, तुका उलोवंक जाय ताका ओगो रावंक जाय. आदी आनी आदी आनी आदी तुका गोमत बरी लागता ताका झुजाब. तुझा न्हय हांव कितें उलयता तुझा न्हय. तूं साप आनी नितोल तूं सगळोच विचून काडटाय ते कांय दिनान. तुजी मांडवल बरी आसा ताका उगडास ना ताणें आपल्याकूच कितें केलां तें दुसऱ्यांक सोड. तांच्यान पार्किंग लॉटान मोटर सोडूंक जाता. आमेन. आनी मागीर देवाक जाय आमी एकठांय रावलेलीं. अशें दिसता बरें हें घडोवंक एक मिलाक जाय. चलात म्हज्यान हें सोशीन येजो. बरें आमकां डिवोर्स मेवला कित्याक आमी विरोध आसलीं. सोगलींच विरोध आसतात. सोगलींच देव आनी हांव विरोध आसात पूण आमी एकठांय जाल्यान देवाचे पोदवेन आमच्या जिवितान देवान आमकां एकठांय घाल्यान असल्या लोकां वांगडा जी आमचे पोरी ना इश्टगोटींनी काजारान कामाचे सोयरी गोतीन लेगून. कारण सगल्या लागीं कितें पूण आसा जें दुसऱ्याक जाय आमकां सगळेंच ना. आमकां कोण एकल्याकूय सगळें ना. आमची मिनिस्ट्री किस्कूट पासून जावची नासली. जर तर ही सगळी सोबीत कला आसलेली मनशां आमच्या सांगाताक नासली तर जी मजान करीन येजो. देव आनी हांव एक टीम. तो हांगा वयर येना उलोवप करूंक पूण हे मिनिस्ट्रीन ताचो म्हत्वाचो हात आसा. हांव म्हत्वाची आसा तशी. आमी सगळीं म्हत्वाची. आमी एकामेकाचो तशीच वागोंक जाय. तर जो लोक आमच्या सांगाताक चड वेल आसता त्याच लोकां वांगडा जिवीत सारूंक आमकां चड कठीण लागता. आतां हें तुमी मनान घेतल्यार तुका आदार मेवतलो. दुनिया कितले पावटी हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय. तो आपल्या एका शिसा वयर खबर कोत्तालो न्हू. एक फालतू मनीस जो रस्त्यार कोणच्या खंय तरी आसलो. कितले पावटी हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय. ताच्यान एकच पावटी म्हणून येता हांव चुकलो. बरें तर तुमी कितलीं जाणां जाणर मनशाक आपूण चुकलो म्हणून बरें लागना. ते शारा भोंवतणी एक वर बोर मोटो चलयतले पूण वाट विचारचे नात. कित्याक ते जानत हांव जानो कसो वचोंक जाय. तर दादल्यांनी वस्तरी वेगवेगळ्यो सुरवात करीत तर तुमची भुरगीं जी तुमकां सगल्यांक आसात. सो तुका एका वयर भुरगें आसत तुवें विचार केल्यार ती भुरगीं एकाच सुवातेर कशी आयली ती. हें कशें जावंक शकता. म्हाका एक नातू आसा आनी ती कितली मोगाल साफ आनी नितोल आनी ओ शामाय म्हाका दूख भोगता तुज्या जिवाक बरें दिसना. ह्या सुमानान तुवें चड काम केलें. शामाय हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी कितें आसा हे हे हांव खरेंच उमेदीन बोरली. हांव शिकोसोर जें आयज रात्री हांव तुमकां शिकोवंक कोत्तां की जायतेच पावटी लोकांच्यान आपली चाल रीत बदलूंक जायना. जे परी तुज्यान तुजी बदलूंक जायना तशी. आतां वय आमच्यान बदलूंक जाता. आमच्यान सगल्याच्यान आनिकूय देवस्पणी जावंक जाता आमच्यान जोन एकल्याच्यान. पूण जर तूं कोणा लागीं काजार जाला तें मातशें आगोड कशें आनी उलोवंक सोंपें न्हय. तुवें तें विसरल्यार बरें. कित्याक ती तुज्या वांगडा बसोन तुजी फिलॉसॉफी आयकोंक कबूल आसची ना.
म्हणजे एक पावटी हांवें देवाक सांगलें. हांवें म्हटलें, देव सगलें तूं उलयताय तें उलयल्या वयर गरज आमी आनीकूय खोलायेन उलोवंक. म्हाका हाचो उगडास आसा. ताणें म्हटलें, पोले हे खोलायकी नदीक म्हज्यान वचोन येजो. हे इतलेंच, हे खोलायकी नदीक हांव वचोन येजो. पूण उमेदीची वस्त ही देव सदांच भाशेन खोशी आसलो आनी हांव सगलो वेळ चांबोल आसली. हांव खोल आसली. हांवें सगल्या वयर चिंचे पडलें आनी सगल्याचो जाबाब सोदचो पडला आनी सगल्याचो न्यूज घुसपोवन गोंडोलान फोसलें. सगल्या बदल उलोवन परत आनी परत आनी परत आनी परत. हांव कोणाकूय उलोवंक आपयतालें आनी उलयत रावतालें आनी देव न्हिदोंक वेतालो. देव खोशी आसलो आनी हांव चांबोल. आमी फलां पळोवंक गरज. आमेन. तर लोकां सांगा तो वागोंक न्हय एक बेश्टी वस्त जी अकस्मात घडोवन येता. सो आमी लोकां सांगाता वागोंक सोदतात. बायबल सांगता आमी कोश्ट करूंक जाय राखोंक बांदपास एकवट आनी शांतीचो. तर दुसऱ्या उतरांनी जर तुका झगड्यांतलो मेकलो रावंक जाय, तुवें कोश्ट करूंक जाय आनी तें झगड्या इतलें वायट उतर न्हय म्हणजे तुवें खरेपणी पवित्र आत्म्या सांगता वावरूंक गरज. झगड्यांतलो पयस रावंक. म्हज्यान तुका खात्री दिवं येता की जायत कोडे केन्नाय येता त्या जरूर फुडल्या सुमारान कोणपून तुका राग हाडटलो. आनी हांव उलटें सांगना. कोणपून रस्त्यार, कोणपून ऑफिसान, कोणपून मार्केटान. तूं एका स्टोरान वचोन तोच वीत कोताय बरें डुडू मोडूंक आनी क्लर्क आपल्या बॉयफ्रेंडा लागीं फोनार उलयताय. तूं थंय नासल्या पोरी. बरें तें सारकें वागोना. पूण म्हाका दिसता आमच्यान गोडयेक करूं येता जे जेजू क्रिस्त कोरीत. गोडयेक ताचे पासत माग. आमकां क्रिस्तांव जाय न्हय धर्मीक मनीस. आमच्या देवस्पणा वयर उलोवंक न्हय आनी लोकांक किकोंत करूंक जी आमचे पोरी न्हय आनी दुसऱ्या लोकांक आनी शांत करूंक खालते नदरेन पळोवंक तांकां चड कोण तोपल्यात वो चड टॅटू वो 4 रोंग तांच्या केंसांत वो कितें तें जावं. वाव तुमी कितलो बोलतोच कित्याक. ओ जीजस आयज रात्री हांव मोजा मारता. एक त्यागांनी भरलेलें घर झगडें आसत दोनयाक तें मानदोना. 17:17 हाची सोजमणी कितें म्हणजे हें घर देवस्पणी त्यागान भरलेलें. हांव दर आयतारा मिसाक वेता. हांव क्वायरान गायता. हांव वतकितां. धावो वांटो दिता. एक त्यागान भरलेलें घर झगडें आसल्यार बंद दारां फाटल्यान तें देवाक मानना. म्हजो प्रश्न घारा बंद करून फाटल्यान कितें चलता. कितलें लोकांचेर तूं राग आसाय. कितले वेगीं तुका राग चोडटा. कितल्यो वस्तू गोडयेक तुजे भितर तुवें सुगूर केल्यात आनी ह्या वेळार कांयच न्हय तर तें महान हालेलुया चड बरें. म्हज्यान ह्या वेळार म्हणूं येता की म्हज्यान कोणाच्यान विरुद्ध म्हजें कांय एक ना. पूण म्हज्यान खात्री दिन येचो की फुडल्या सुमारान म्हाका कोण राग हाडचो ना म्हूण हांवें आतांच ताचो फुडो करूंक जाय म्हूण एकाच पावटी आनी पुरायेन. कित्याक आमचे वस्तू विसरून येजो आनी त्यो आमी एकठांय कोत्तात. मागीर आनी कितें जाता तेंवूय सुटावे करीन येजो आनी तेंवूय एकठांय कोता आनी उपरांत कितें जाता आनी वयर तेंवूय आमी एकठांय कोतात. आनी आमकां गमच्या आदीं आमी रागीश कोडू निराशी लोक व्हडल्या लेत्रांनी आनी खुरीस आमच्या कानाक आनी गोळ्या भोंवतणी इगोर्जे वेतात दर सुमाराक उरलेल्या संवसारा किन वेगळ्या वागोना आनी तरी ते चलपाक ना. आमेन. बरें हांव मागता आयची शिकोवन तुमकां उत्तेजन दिवंक तुज्या जिवितान कसल्याय झगड्याक फुडो करूंक एक थीर थारावो घेवन शांतीन जियोंक. स्तोत्रां 34:14 म्हणटा वायट आसा तें सोड आनी बरें कर. सोड विचार कर आनी शांतीक आशोवन राव आनी ताचो पाटलाव कर. गरज आमी झुजाच्या बोलान शांती पाटल्यान वचोंक आनी कबूल ना जावंक झगड्यांनी जियोंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगता. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करून.